हाची फोंडेची अपडेट दिता आसतना आयज कावन्सिलर फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे तशेंच BJPचे मेंबर रितेश रवी नायक हांणी एक प्रेस कॉन्फरन्सद्वारे एक सर्वीस सेंटर सिटीजन सर्वीस सेंटर हे आयच्यान लॉन्चिंग केल्लें आसा. ह्या सिटीजन सर्वीस सेंटराद्वारे जे ऑनलायन एडमिशन्स आसा भुरग्यांक फर्स्ट इयर BA BSc BCom BCA आणि तेच भायर ज्यो रेसिडेंस सर्टिफिकेट हांकां लागता मागीर कास्ट सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट कार्ड मॅरेज सर्टिफिकेट ह्यो सगळ्यो ज्यो सुविधा आसा म्हणल्यार जे ऑनलायन जे हेंचे रेजिस्ट्रेशन आसा आनी सर्टिफिकेट आसा हें ताच्या ऑफिसान सनग्रेस बिल्डींग रविनगर खडपाबान हांगासर एवेलेबल आसतलें. आनी ही जी सिटीजन सर्वीस सेंटर आसा हें फक्त फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती मर्यादीत आसा. आनी ह्या खातीर जे भुरग्यांक रेंजीक लागून प्रॉब्लम जाता जावं कनेक्टिविटी ना आनी इवन सायबरान वयचें पडटा सो त्या भुरग्यांक हांगासर येवन ही फ्री अशी सर्वीस आसा ही आयच्यान ओपन जाल्ली. सो लोकांनी भुरग्यांनी ह्या खडपाबान ह्या रितेश रवी नायक ह्या हेज्या ऑफिसान संपर्क करून ही आपली कामां करून घेवपाक जाता. त्याच बरोबर आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली आयज बेतकी खांडोळा सरपंचाची आनी तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें मुख्य कारण म्हणजे येत्या 15 ऑगस्टाक बेतकी खांडोळा जें बारीकशें हेल्थ सेंटर आशिल्लें तें आतां मोठे 29 बेडेड हॉस्पिटल जावपाचें आसा आनी तेजी जी पायाभरणी आसा ही 15 ऑगस्टाक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच हेल्थ मिनिस्टर विश्वेश राणे आनी मिनिस्टर गोविंद गावडे हांचे हस्तुकी 15 ऑगस्टाक जातले. आनी फक्त हेजो खर्च जो आसा तो 22 कोटीचो आसा. म्हणल्यार सुसज्ज अशें हॉस्पिटल प्रियोळ मतदारसंघान पायाभरणी 15 ऑगस्टाक जातले. त्याच भायर सरपंच दिलीप नायक हांणी जी कामां जाल्या ह्या पंचायत वाठारांत ती सगळी आयज एक एक करून लोकां मुखार हाडली आनी दावो केलो की फाटल्या आमदारान कामां करून हाडली ती ठराव घेतलो रेजोल्युशन घेतलें म्हणून जायना जाल्यार तेजो पाठपुरवठो करचो पडटा आनी त्या पद्दतीन ही सगळीं कामां आमच्या मंत्र्यान आमदारान करून घेतल्या आनी ताका लागून आमी सगळे तेज्या बरोबर रावतले अशीच मुखार ही कामां करपाक लागून. आनी एक गजाल म्हणल्यार आयज आशिल्ली ईद सगळे कडेन देशभर ईद मनयली वता आनी त्याच बरोबर साफा मजीद जी हांगा आमी म्हणटा आर्किओलॉजीची जी मशीद आसा फर्मागुडी हांगासर थंय आयज ईद मनयली वता गेले म्हणल्यार तेंचे नमाज आसता ते पडपाक लोक आयिल्ले पण लिमिटेड एक 30 लोकांक तेंच्यांनी एंट्री दिली आनी प्रेसाक भितर एलावड करना आनी जी गेट आहा ताका लॉक मारून दवरला म्हणल्यार फक्त कोवीड पॅन्डेमिका लागून तेंच्यांनी कोणाकूच भितर घेवना. सो मोजके 30 जाण भितर वचोन तेंचो जो मौलाना आसा ताणें भितर वचोन म्हणल्यार लोकांचे थंय प्रेयर जाले आनी तेज्या उपरांत एकामेकाक वीश करून ते भायर सरले. सो ही आशिल्ली सगळी एकंदर फोंडेची अपडेट.